गोयच्या बीजेपी सरकारा आड काँग्रेसीची पदयात्रा गोयभर चालू आसा। बिरेस्तारात तांची पदयात्रा म्हापशा जाली। सरकारा आड तांचो हो प्रचार। मंगळारच्यान तांची पदयात्रा पत्रादेवी सावन सुरू जाली। ही पदयात्रा 22 डिसेंबर मेरेन चलपाची। 34 मतदारसंघांनी पदयात्रा जातली। काडटा आमी कित्याक पदयात्रा कित्याक आमी काँग्रेस आमचो बीजेपीचो यू टर्न सांगपाक आदी सरकारान आमकां सांगलेलें की सगळ्यांक गव्हर्मेंट सर्विसीस दिता म्हणून, पूण आयज 1% तिकेट आमचे भुरग्यांक काम दिवंक ना। सगळे यू टर्न मारलेले आसा, आपणाक जाय ते आपापूण काम करता। आमी सगळे काँग्रेसमॅन एक्स काँग्रेसमॅन सगळे एकठांय जाल्या बीजेपी घरा धाडपाक। ह्या हितून आमचे सगळे कालामूट कांदोली मारपोरा ही आमची आखी कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे लोक एकठांय जाल्या वाजोन बीजेपीचेर वाजयल्या आनी आमी एक खात्री दिता लोकांक सगळे आमी बरोबर काम करतले आनी काँग्रेसीक काडटले म्हणून हांगा। काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद, काँग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आमी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेडणे वचोन आयज तेजो तिसरो दीस। गेले 2 दीस आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, बरो सपोर्ट मेळ्ळा। लोकां भितर जी सरकारा विरुद्ध तिडक आसा, केंद्र सरकारा विरुद्ध तिडक आसा आनीक ह्या सरकाराच्या विरुद्ध गोंयच्या भाजपाच्या सरकारा विरुद्ध तिडक आसा। कारण हेणी लोकांक फटयल्ली आसात, लोकल सरकारांनी फटयल्ली आसात, केंद्र सरकारांनी फटयल्ली आसात। ही जागृती आमी आयज गोंयभर लोकां मदीं भोंवतात, लोकां मदीं आमी बाचाबाच करतात, लोकां कडेन उलयतात आनी ह्यो ज्यो तेणी फटिंगपणां केल्यांक, यू टर्न्स केल्यांक, गोंय लोकांच्या विरुद्ध जे वेगळे वेगळे निर्णय घेतलेले आसा, जी म्हारगाय हेणी वाडयल्या, लायटीची बिलां खंय पावयल्ली आसा, उदकाची बिलां खंय पावयल्ली आसा, हेची सगळ्याची आमी जनजागृती करता। तेणी सांगलेले कासिनो काडटात म्हणून, कासिनो तेणी वाडयले, मायनिंगाचे 36,000 कोटी हाडटा म्हणलेले ते हाडूना। सो अशें करून वेगळे वेगळे जे तेंचे फेलियर आसात, तेंची फटिंगपणां आसात ती आमी लोकां मुखार वचोन ती मांडटात। तशेंच आमची अचिवमेंट, आमच्या टायमार केंद्र सरकार आसतना आमी RTI हाडले, जवळ जवळ वेगळे वेगळे हक्क काडले आमी 10 वर्सांक। आयज तुम्ही पळयलां आसतलें की आमचे दिवाळीचे सुद्दां फ्लॅग काडले आनी हांगा रायल्ले सुद्दां फूल म्हापशेचे फ्लॅग आतां म्युन्सिपाल्टीन काडले। हेचेर कळटा की डेप्युटी CM आनी BJP हांगा कितली भियाल्या ती। आनी आतां आयच्यान आनी हेच्या पयलींच्यान आमी एक म्हणणो जालो की चार्जशीट वाडटाना सुद्दां आमी म्हापशेकार वी युनायटेड म्हापशेकार म्हणून आमी जो नारो घेतला पळय तो आमी प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक बुथार व्हरतले आनी ह्या फुडें म्हापशान हाताचे सिंबॉल आनी काँग्रेस पार्टीक जिखून हाडटले। रक्षामंत्री पर्रीकार अजूनय आपल्याक गोंयचो मुख्यमंत्री समजता काय कितें असो काँग्रेसीचो प्रस्न। कॅशलेस गोंयची मोख सरकारान दवरल्या, ताच्या विशीं कितेंय समस्या आसूं वा हेर कितेंय फायनल एपेलेट ऑथॉरिटी आसूं म्हणून पर्रीकार उलयल्लो। काँग्रेसीच्या जितेंद्र देशप्रभून ह्या वक्तव्याचो निशेध केलो। पर्रीकारान पयलीं लोकांची माफी मागची म्हणून जितेंद्र उलयलो। आमच्या सगळ्यांचे आभार मानता। इतले सरकार भरपूर लक्ष असतं आणि कितें प्रॉब्लेम केन्ना आयल्यार फायनल अपिलेट बोर्ड आसा इतले सांगतात ते बरें। रक्षा मंत्र्याचे हे विधान ऐकूनच काँग्रेस पिकार झाल्या। Is this what we are looking at
from the defense, honorable defense minister, who says that he is the appellate authority for Goans to move all the problems to him and appeal to him, and he will solve all issues. But what about defense of India? Is he solving the problems of defense? Is he an extra constitutional authority to say this? Has he usurped the right of even the Prime Minister, let alone the Chief Minister? He has usurped the right of the Chief Minister. We are Chief Minister-less, the appellate authority being Manohar Parrikar. He decides how to solve problems of Goa. काही दिसा पहिली पर्रीकार मुख्यमंत्री पार्सेकार बरे काम करता म्हणून उलयतालो. आता सीएम फायनल ऑथॉरिटी न्ही म्हणून पर्रीकाराक दिसता काय कितें म्हणून जितेंद्र देशप्रभून रक्षा मंत्र्याचेर फोग काडलो. And he put Goans into problems and ran away from here and became a defense minister. Now it dawns on him, after having said that Goa has managed the issues pretty much well, this chief minister has done it, now he wants to belittle the chief minister, humiliate Goa government, and he wants to become the appellate authority. Where from? Has the nation given them as a defense minister or an appellate authority of Goa government problems? Let him spell it out. Let him make a public declaration that he has not been appointed so, and apologize to the state of Goa, to the people of Goa, that he has inadvertently said what he has. We will accept. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. घेऊया एक ब्रेक.